जायका लाच प्रकरणात मडगावचा नगराध्यक्ष आर्थर डिसिल्वाची मंगळारा सकाळी क्रायम ब्रांचीन चौकशी केली। दिगंबर कामतीच्या आरटीआय अर्जाच्या फाटभुंयेर क्रायम ब्रांच आर्थराची चौकशी करता। आर्थर दिगंबराच्या आरटीआय पत्रव्यवहारात मध्यस्थ जाल्लो। ताच्या ऑथॉरिटी लेटरांत आर्थरान दुरुस्ती केल्ली। इतले मजगती दिगंबर कामतीच्या अटकपूर्व जामिना आड क्रायम ब्रांचीन घाल्ल्या अर्जाचेर सुनावणी बुधवाराय चालू उरतली। क्रायम ब्रांचीन मंगळारा सकाळी मडगावच्या नगराध्यक्षाची चौकशी केली। जायका लाच प्रकरणात आर्थर डिसिल्वाची सुमार 2 वरां चौकशी जाली। मडगावचो आमदार दिगंबर कामतीन पणजेच्यान आपल्याक कांय डॉक्युमेंट हाडपाक सांगिल्ले। ऑथॉरिटी लेटरात एक ओळ बरोवकूय कामतीन सांगिल्ली म्हूण आर्थरान पुलिशेक जबानी दिल्या। फायले बाबा हांवें हाडूना, हांवें एज वन ह्युमॅनिटी ग्रावंड ताका फकत आरटीआय इन्फॉर्मेशन हाडून दिल्लें इतलेंच। तेंय म्हाका हांव पणजे येता तेन्ना ताका तें दिवन करून दिलां। आमगे कितलो जाला एक्स चीफ मिनिस्टर आनी मडगांवचो लोकल एमएलए तो ऑथॉरिटी लेटर ताणें दिल्लें सायन करून। हय 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 ऑथॉरिटी हय ताणें दिनासतना कशें दितलें डिपार्टमेंटनी। ऑथॉरिटी लेटरान कितें गफला आसा? गफला ऑथॉरिटी लेटरान गफला म्हणटा तें खंयच ना, फकत ताणें म्हाका तें लेटर दिल्लें। थंय म्हाजी एक मातशें ताणें म्हाका एक फोनाचेर एक एड करपा लायली एक लायन। ती म्हाकाय आतां उगड आसताना एक आनीक एक सेंटेन्स एड करपा लायली, दॅट आय हॅड एडेड। पूण ताणें तें क्लॅरिफाय केलें की आपल्यान सांगलेलें म्हणटा एड करप। पूण कामत डिनाय करता ते? ना ना तेगेलें घेतलो, ताणें सांगलां न्ही आपल्यान दिल्लें, तो आनी कसो डिनाय करपाक शकता। इतले मजगती दिगंबर कामतीच्या अटकपूर्व जामिना आड क्रायम ब्रांचीन घातिल्ले याचिकेची सुनावणी बुधवाराय चालूच उरतली। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। तेरेखोलकारांक लायट आनी उदकाची बिलां भरप म्हणल्यार अख्खो दीस पेड्ड्यार करचो पडटा। केरी आनी पालयेच्या लोकांची तीच परिस्थिती। तेरेखोला 2 सोसायटींनी लायटीची बिलां घेवप बंद केल्ल्यान थंयच्या लोकांक फेरी करून हरमल येवचें पडटा। हरमलच्या एकाच सोसायटींत बिलां घेतात, थंय लायनी लागिल्ल्योच आसतात। बिलां भरपाच्या एका कामाक आख्खो दीस वता। पेडण्या तेरेखोलच्या लोकांक सादे लायटीचे बील भरतलो जाल्यार आख्खो दीस पेड्यार करचो पडटा। 2 सोसायटींनी वीज खात्याचे कमिशन परवडना म्हूण बिलां घेवप बंद केले। तेरेखोलकारांक आतां फेरी क्रॉस करून हरमल येवचें पडटा। पालया केरी बिल भरपाची व्यवस्था नाशिल्ल्यान हरमलच्या एका सोसायटीत हरमल, पालये, केरी आणि तेरेखोलच्या लोकांची गर्दी पडटा। तर तुम्ही पालयेसून हांगा लायटीचे बिल फारीक करून पयलीं खंय फारीक करता? सोसायटीन मागीर आतां कितें जालें? आतां कोणी घेयना, बंद केलें। भुरग्यांक थंय स्कॉलाक सोडून हांगा बिल भरून येवचें पडटा। थिसून येयला तूं? खंयसान येयला? तिराखोल। पयलीं खंय भरतालो बिल? केरी सोसायटीन। आतां कितें जालें? येयना न्हू। मागीर आतां तुमकां हांगासर कितलो देस्पेस जाता? देस्पेस जाता, बसीचोय देस्पेस, बस मेळना जाल्यार उरलो। इस्कॉलाच्या भुरग्यां भरतले जाल्यार थंय जावं कोणूय। लोकांक त्रास मरे येवपाक, तें बरें जालें मरे। पयलीं खंय फारीक करतालो? सोसायटीत पालया। बायलांक बिलांक बरें आसलें मरे तें, हें आतां त्रास न्हू। आतां कितें जालें? थंय कितें जालें? थंय बंद ते घेयनात। सरकारान तेरेखोलच्या परिस्थितीची दखल घेवची। सप्तकांत 2-3 दीस मोबायल व्हॅन दवरून वा दुसरो कसलोय उपाय काडून लायटीची बिलां घेवची म्हूण लोक मागतात। प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकर। घेऊ एक विराम।